तेणी अशी पोझिशन घेतले की एकट्यान ती म्हणटा गाय मारली म्हणून वासरू मारचे न्हू ते टायप तेणी एकट्यान अटॅक केलो आनी आपले घातले कित्याक दोगांची पार्टी म्हणजे दोगांनी ते दोगू लिडर म्हणून पळयता RGPचे मेन लिडर म्हणून तेंच्यांनी वयर काडलेली पार्टी आनी आंदोलनांतल्यान वयर काडलेली पार्टी तितून एकटे लिडरान एक मातशी ओपनली ही मिस्टेक केली म्हणून दुसऱ्यान ती केली ना तो रावला तेजे ते मनीस करता म्हणटा जेजेर एक्चुअली ते करता कारण तेंची नांवां गेल्या दे आर नेम्ड सो ते करतलेत आपले क्लॅरिफिकेशन दिवपाक पूण कित्याक घडला ते जो पर्यंत कळना न्हू तो पर्यंत तेजो हें कळचो कित्याक नांवां जरी घेतली मिटींग मडगांव जाल्या म्हणून घेतली कोण पार्टी प्रेजिडेंट चेंज करपाक सोदता म्हणून कोण पार्टी प्रेजिडेंट जावपाक सोदता म्हणून ह्यो सगल्यो गजाली केल्यो पूण तेजो कोर विशय कित्या वयल्यान ती ठिगणी पेटल्या ते आजून ते तेंच्या मदींच आहात ते भायर सरोना ते मनोजा कडल्यानूच भायर सरोना मनोजान फक्त प्रत्येक विशयाचेर एटॅक केला सो हो हे टायमार अशे तरेन ओगी रावप म्हणजे विरेशाची मूठ आतां शाणेपण तेजी मूठ दाखिल्ली मूठ 6 लाखाची पळय न्हू तेजे कडेन ऑप्शन्सूय आसतले आनी तो फुडें तेजें कितें डिसिजनां तेणें ओपनूय करुना वा कितें घेवपाचो जाल्यार ओपनूय करुना रावपाचो ना रावपाचो ह्या विशयाचेर तो सायलन्स काय श्रूड सायलन्स हो प्रश्न म्हाका दिसता उरता पण सायलन्स बिकम्स कन्सेंट in this case. No, normally when you say silence is consent, when you actually interpret it, So it is a different kind of a silence. Yeah, that you are being mercilessly attacked by your own party. And when you keep silent. So is it a dignified silence or is it a silence of, as you rightly said, consent? Yeah, then there's A dignified silence or a silence of consent? What happens is when you attack so much, I mean, there should be some response. तो म्हणतो न्ही ताणी गाय मारली म्हणून आपण पाडूक मारची न्ही म्हणून मारचे नो, but then तो सायलन्स तो जर ओगी आसा विरेश पूण तेच्या ओगी रावपाक तर काय अर्थ ना कित्याक सांग हय तुज्या लागचो ही झडपी येवन ते इलेक्ट जावन येयला भुरगे ते सुद्दां हेंचेर अटॅक करपाक लागला हे कोणाचे लोक तर तुजे लोक अटॅक करता म्हणजे आमी सगळे तुजे लोक सो आमी अटॅक करता तूं ओगी आहा पूण आमकां कोणी सांगला आसतलें सो आमकां कोणा जाय आसपाक जाय कोणाची फूस आसपाक जाय कितेंच आसपाक जाय न्ही तशें तें सो विरेश जरी ओगी आहा ताका सगळ्या तांकां कळलें आसा RGPतल्या सगळ्या लोकांक कळ्ळें हांव ते कॉमेंट वाचतात तेंचे पोस्ट वाचतात सगळे हांवें कालच्यान स्कॅन करता तेंचे सगळे तातूंत एक क्लियर आसा की विरेश आनी म्हणून आतां एकामेकाच्या मुखार पासून बसूं शकना इतके हेजे तेंचे सिच्युएशन पावलें आसा आनी जे लोक मदीं पडून हे सोंपोवपाक सोदता त्यांचे फोन पासून हे लोक घेयनात दोगूय जाण चड टायमूय लागता ताका अशे अटॅक जावपाक लागले न्हू एक कोण तरी आसतलो तो खरो कोर प्रॉब्लेम कितें आहा पळय न्हू तो ओकून मोकळो जातलो कोर सी रायट नाव आय थिंक द कोर प्रॉब्लेम वॉट एवर वी आर कॉलिंग कोर प्रॉब्लेमाचे एकटो तरी एक्सपोज जातलो